Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. कित्याक आमी इतले मेसेजी दिवन तरी आसतना त्या मेसेजीचेर कोण सिरियस नासना. बट आमी सदांच हे वाटोवपाक फुडें रावतले. आयज इन्स्पेक्शन जालें पंचायत एंड GCZMA येयल्या. आमी तांकां नोट केला बायोडायवर्सिटी हा तेंच्यांनी नोट केला बाबा कितली मेडिसिनल प्लांट हांगा डिस्ट्रॉय जाल्या पळय ती. जर फाटल्यान एरियाक पळयत न्हू कट डावन केला तो असो दिसता की एक दिसा न्हू 2-3 दीस जाले कटिंग डावन चालू आसले. सो तुमकां अशें दिसना की तुमकां लेट इन्फॉर्मेशन पावली कशी? लोकलांनी सांगलें न्हू ते लोकलांक पयलें कळटा. तेणीच म्हाका फोन मारलो दुसरे दिसा सांगलें हें जाता मागीर आमी सोमते पुलिसेक इन्फॉर्म केलें. हे काम हरशी रिप्रेझेंटेटिव्ह जे वॉर्ड मेंबर जावं सरपंच तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय आसली. जेन्ना पयसले डिस्ट्रक्शन जाता तुमी हांगा पयलीं येवन स्टॉप करूंक जाय. आतां हांगासरलो लोकल जो वॉर्ड मेंबर आहा तेणी सुद्दां जेन्ना हे डिस्ट्रक्शन जालें हे चल्ले 2 दीस आनी आमी हांगासर येवंक नासले जाल्यार म्हाका दिसता आख्खे हांगासर कट करून जातले आसले. Vegetation cutting. So as on date, you can see secretary, ward members, along with the locals, we have inspected. We have observed, like on the sand dunes, lingod, medicinal plants were cut. Biodiversity also has come. त्यांका आनीक माहिती ha with regards to the medicinal plants and vegetation. So they have told us. So we will submit this report to the honorable court, and then further the court and as per the process of law, whatever action has to be taken, we will take. We stand by our locals. All of us, the panchayat stands by the locals, and we are here to protect the environment. And we really appreciate the court, the NGO, and the locals for standing their ground for this to protect the environment for our future. So the area is around, I think, around 100 meters, 150 meters stretch from here right up to the beach. And तुमका पोंग बसून जाता. There is a sand dune, existing sand dune here, within the 200 meters. Within 200 meters. Yeah, within 200 meters. To exactly know the extent of the damage, but on the photos it is visible.